सरकार मेडिकलांत सुरू करता त्यो येवजण्यो फाटल्या सरकाराच्यो. हो सरकार आयत्या बिळार नागोबो जावन फक्त श्रेय घेता. मुख्यमंत्री पर्रीकार हुकुमशा ताका टिका सहन जायना. ह्या मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन बेकायदेशीर मायनिंग धरून कितलेशेच गजालीचेर फक्त यू टर्न घेवपाचें काम केलां अशी टिका काँग्रेसीचो आमदार आनी फुडारी आलेक्स रेजिनाल्डान केल्या. दाबोळीचो पार्किंग जागो कोस्टगार्डाक दिवचो न्ही अशी मागणी आलेशान केल्या. The fact that Honorable Chief Minister believes only in dictatorial style of functioning and does not believe in democracy and is not open to criticism. The facilities in that pay ward, ICU, casualty, reception area and the radiography area was inaugurated at the JMC yesterday were all completed by the Congress government. The equipment such as CT scan, other equipments were also ordered during the Congress government, headed by Mr. Digambar Kamath. The new incinerator was also sanctioned. Work also started during the Congress government. During the last 8 months, हो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आता फकत इनॉग्रेशन करता आमगे प्रोजेक्टाचे आनी काम जायना ते कडेन. आतां काल चीफ मिनिस्टर गेले थिंगा. यू कॅनॉट टेक क्रेडीट. जें आमी काम केलां, आमची गव्हर्मेंटान काम केलां तें लीव इट टू अस. आनी मनोहर पर्रीकर बाब पर्रीकाराक सांगता, तूं इतली यू टर्न स्पेशलिस्ट जाला. हाफ द इयर यू हॅव बीन शाउटींग गेल्या त्या वर्साक दॅट इलिगल मायनींग चलतालें आनी कितें चलतालें. आतां सद्या कांय ना म्हणटा. लेटेस्ट यू टर्न काल म्हणटा आपण मायनींग बंद केलें म्हण. दाबोली स्टँडाचे इज व्हेरी क्लियर. ती पार्किंग स्पेस आहा ती हॅज टू बी मेंटेन बिकॉज नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल. And the chief minister cannot make irresponsible statements. I will take out from the navy and take this and take that, when he himself has previously given land for Coast Guard. पर्यावरणवादी रमेश गांवसाचो भोवमान करचो न्ही अशी मागणी करत मायनिंगांतल्या 100 लोकांनी दिवचलचे उपनगराध्यक्षाक निवेदन दिलें. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान आमचेर उपाशी पडपाची पाळी आयल्या. ही परिस्थितीक गांवसूच जबाबदार अशें हे लोक म्हणटात. गांवसाचो 19 डिसेंबराक भोवमान करपाचें पालिकेन थारायलां. पालिकेची बसका घेवन हाचेर निर्णय घेतले म्हणपाचें उतर उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकेकारान लोकांक दिलें. 3 महिने जाले आमी भुकेक मरता आनी ज्या मनशान हे सुरू केलें त्या मनशाचो ह्या मनशाचो बिचोलच्या मनशाचो जे नांव मेन्शन केला तेजो हांगा आज आसा. तुमी तो 19 तारखेक सत्कार करता. पयलीं म्हणल्यार मेसेज ताका पावपाक जाय. ताका मेसेज पावपाक जाय की आमी पर्यावरणाची हानी करिना. आम्ही पर्यावरणाची हानी करिना. हेच्या फुडें आमी पर्यावरण सांबाळटले. आयज परिस्थिती अशी आसा, आयज आमी सामके रस्त्यार येयल्ले आसा. अशा परिस्थितीत तेजो तुमी सत्कार करतात करात, हे बद्दल वाद ना. आमी स्वताचो सत्कार करता. जे कितें त्याने हे करून हाडला घडोवन हाडटा ते परत ते जाग्यार हाडचे. आमी स्वता काम करता, आमी सत्कार करता. पण आयज ह्या परिस्थितीत तेजो सत्कार तुमचे करूं नाकात. आनी जर 19 तारखेर तुमी सत्कार करपाक गेलो आख्खो मंच जो आहा गोंयचो तो सगळो मंच 19 तारखेर हांगा हजर जातलो. ह्यो व्यक्ती बिचोलच्या पोटार पांय दवरूंक सोदता. त्या व्यक्तीचो सत्कार सगळ्या बिचोलकारांच्या पोटार पांय दवरून करप हे योग्य न्हय. हे आमी त्याचो जो सत्कार करपाचो डिसिजन सगळ्या काउन्सिलरांनी मिळून घेतलेलो. बरोबर. ओके. तर आता हाचेरय सुद्दां म्हाका कितें करपाक जाय, सगळ्यांचे डिसिजन घेवन ते ठरवपाक जाय. घेवया एक विसव.